दिव्यवाणी 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 जीवन जिजुताई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक बरो दीस हांव मागतां आनी देवाच्या उतराची गोडसाण नव्यान सकोंक आपोवणें दिता. देवाचें उतर दैवीक प्रेरणान बरयल्लें जावन आसा आनी तें उतर आमी समजून घेयसर तेंच दैवीक प्रेरण जाणवाय आमकां भोव गरजेची. आनी ह्या वरवीं पवित्र आत्म्याक आमी तें प्रेरण ती जाणवाय आमकां दिवच्याक आपोवणें दिवया. पवित्र आत्म्या थंय आमचें मन आमचें काळीज आमी उक्तें करया. सर्गींच्या राजाच्या कुरपेजरी देवोने वेगिस्तू मोगाजरी. सर्गींच्या राजाच्या कुरपेजरी देवोने वेगिस्तू मोगाजरी. सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय, नीतीच्या सूर्या उजवाड फांकय. सर्गींच्या राजाच्या कुरपेजरी देवोने वेगिस्तू मोगाजरी. हालेलू हालेलू हालेलुया. हालेलू हालेलू हालेलुया. हालेलू हालेलू हालेलुया. आज आमी नियाळ करतांव सा मार्काच्या वांजेलाचेर अवस्वर 14 वाक्य 22 तावन 26 पर्यंत. जेजू आपल्या शिष्या सांगाता जेवणार आसतना ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दितस तो मोडलो आनी आपल्या शिष्यांक दिवन म्हळें, घेया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली, देवाक अर्गां दितस ती तांकां वांटली आनी ते सोमेस्त तांतले पियेले. आनी तो तांकां सांगूंक लागलो, हे म्हजें रगत सल्लो थीर करता तें, सोमेस्त मनशा पासत वारयलेलें. सतत हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राजांत नव्यान पियेसर ह्या फुडां दाखावपळाचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातस ते ओलिवेत दोंगराक बायसन गेले. क्रिस्ततय मोगाच्या भावानो भयणीनो, सुमार 20 वर्सां आदीं आफ्रिकाच्या केन्या गांवांत म्हाका मिशनरी जावन थोडी वर्सां वावर करूंक व्हरतो अवकाश लाभल्लो. थंयसर केन्या गांवांत एका भोव भितरल्या हळ्ळेंत नागरिकता कितेंच थंयसर नातल्ली लोक भोव शिकपी आशिल्लो. तसल्या एका गांवांत वचून सोम्याची बरी खबर परगडचें भाग सोम्यान म्हाका दिल्लें आनी हांवें मिसांवठाण्याक तवळ तवळ भेट करची आशिल्ली.
मस्त मस्त पयसलो भितरले गांव ते आनी थोड्या जाग्यांनी थंयसर इगर्ज या कसलेंच बांदप मीस करच्या खातीर थंयसर आसनातलें आनी तवळ आमी एका व्हडल्या रुखाच्या मुळा मिसाचें बलिदान लोकांक जमो करून भेटोवचें आसलें. आल्तार थंयसर 2 व्हडले बॅरल आनी ताचे वयर एक फळें आमची आल्तार जाताली. थंयसर आमी वतना लुगोट व्हरचें आसलें. नितळ लुगोट घालन मिसाक कितें गरजेच्यो वस्तू आसात ते मांस किट्ट म्हणटा तातूंत आमी व्हरचे, थंयसर मांडून दवरचे आनी लोकांक सांगाता थंयसर बसोवन मीस पेटोवचें. असल्या एका संदर्भार म्हाका जाल्लो एक विशेश अनुभव तुमचे संगी वांटून घेवंक आशेता. असल्या एका जाग्यार मीस भेटयत आसतना एका आयतारा दिसा त्या मिसार हांवें पळयलें एक सुमार 60 वर्सां प्रायाची स्त्री सगळ्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ती दुखां गळोवन रडोवन आसली. म्हाका कितेंगी विशेश दिसलें. सडाव जावन सगळ्या मिसा वेळार तशें दुखां गळोवन रडचें वापरूंक खंयसर मोदें कोणी रडोवंक पुरो, कितें तांची भोगणां आयिल्लीं उसारूंक पुरो, पूण सगळ्या मिसा वेळार रडोवन आसलें पळोवन म्हाका विशेश दिसलें. ताका देखून मीस जाल्ल्या उपरांत हांव त्या स्टे लागीं गेलो आनी विचारलें तांच्या भाशेन, स्वाहिली भास तेंची, मामा क्वनीनी उनालिया म्हणून, कित्याक तूं रडोवन आसाय? आनी ती म्हणा लागली, फादर म्हाका फाटल्या 6 म्हयन्यांत हांव न्हू मिसाच्या बलिदाना भाग घेवंक अवकाश मेळोना. हांव बेड्डार आसली, पिडेस्तावन आसली आनी परत्यान बरी जावन येतली म्हणले म्हाका विश्वास नासलो. त्या रितीन हांव पिडेस्त आसली. आतां 6 म्हयन्या उपरांत म्हाका परत आज मिसाक येवंक एक भाग मेळ्ळें आनी सोम्या जेजूक भोवपय देवकरिस्तांत सेवंक एक अवकाश सोम्यान म्हाका दिलो म्हणलें तें चिंतून म्हजें काळीज भरोन भरोन येतालें. परतो संतोश म्हाका जालो आनी त्या संतोशान हांव म्हज्या दोळ्यांत थावन ती दुखां येवन आसली म्हणाली ती. म्हाका आयकून भोव चड संतोश जालो. केदो एक वर्तो अत्रेग त्या स्त्रियेचो सोम्या जेजूक भोवपयत एवकरिस्तांत मेळोवन ताचे थंय तो एकवट चडसो आनी तो अत्रेग ताच्या काळजांत आसलो. 6 म्हयन्यांत हांव न्हू ती आशिल्ली तिका मेळोंक नातलें आनी मुखार कितेंच मेळत की या ना म्हणलें दुबाव से ताच्या मोतीन तो आसतना तो दुबाव सोम्यान काडलो. एक भाग वर्ते फावो केलो म्हणटा आसतना त्या संतोशान ती आसली आनी मुखार ती एक आनीक खबर सांगूंक लागली. एक विशेष दर्शन या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोम्यान म्हाका दिलें म्हणाली ती. हांवें विचारलें, कसलें तुका दर्शन दिलें? ती म्हणाली, त्या कॉन्सेक्रेशनाच्या वेळार पवित्र उंडो आनी खाल्स घेवन तूं उबारता आसतना तूं म्हाका दिसों नाय म्हणाली. म्हाका कितें अजाप जालें. हांव दिसों ना कितें दोळ्याचे दिस जी कांय उणी आसली जावंक पुरो, कांय प्रॉब्लेम आसा काय पुरो दोळ्यांक म्हूण म्हज्या मोतीन चिंता येताना ती म्हणा लागली, म्हजे दीस सोमा आसा. तो उंडो आनी खाल्स उबारता आसतना जेजूनच ती उबारिल्लें एक विशेष दर्शन म्हाका सोम्यान पळोवंक फावो केलें आज म्हणाली. आनी परत तिच्या दोळ्यांत हांव दुखां गळोवन आसलें. आनी तें उतर तिणें सांगता आसतना म्हज्याय दोळ्यांत हांव दुखां गळ्ळें. म्हाकाय व्हरतो संतोश जालो. त्या भयणी थंय हांव संतोसलो. सोम्या, केदें वर्तें एक भाग, केदें वर्तें देणें तुवें म्हाका आज फावो केलें. ह्या भयणी सांगता तुका उगडापे करूंक ह्या पवित्र एवकरिस्ता मुखांतर. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमी हर एकली पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदानाक हजर जाता. थोडे फावटी कायद्याचे म्हूण चिंतून आमी हजर जाता जावंक पुरो. थोडे फावटी खऱ्या भक्तीन देवाची स्तुती आराधन करच्या उद्देशान
आमचे जिवीत ताका नव्यान भेटोवच्याक हे कुटुंब जावं सांगाता मेळोन मागच्याक आमी थंयसर पवित्र क्रिस्ता हजर जाता इगर्जेनी या हेरा कडेनी. पूण मगाच्या भावानो भयणीनो, ह्या भोव पवित्र क्रिस्तांत नीज जावन कितें आसा हे सवाल आमी विचारूं जाल्यार आनी त्या सवालाक आमी जाप सोदूं जाल्यार आनी ते जाप आमी आमची कर्ण हर एक दिसा तो पवित्र क्रिस्त आमच्या जिणेंत कसो जियोवचो म्हणून आमी समजूंक प्रयत्न केले जाल्यार मगाचे न्हू केदें वर्तें एक भाग आमकां सोम्यान पवित्र क्रिस्ता मुखार दिला म्हणलें आमी समजूंक शकतले. हांव नियाळ करता आसतना जेजूच्या पवित्र बलिदाना विशयांत पवित्र क्रिस्ता विशयांत 2 वर्ती सतां सोम्यान म्हाका उगडापी केली. पयलें जावन आसा मोगाच्या भावानो भयणीनो, पवित्र क्रिस्त आमकां हर एकल्यांक जावन आसा दैवीक जिविताची ती झर. दैवीक जिवीत आमचे थंय भोव पवित्र क्रिस्ता मुखांतर सोमी वाळाशें करता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमचे थंय विविध तरांची अस्कतकाय, आमचे थंय विविध तरांचे उणेपण आमी अनुभव करता. आनी त्या अस्कतकायेंत त्या उणेपणांत आमी सबार पोटी पातकाक वायटाक सांपडटा आनी आमचे थंय ते दैवीक जिवीत अस्कत जाता. आमकां भवी स्नाना मुखांतर दैवीक जिवितांत भागीदार जावंक मेळ्ळो तो अवकाश आमचे ती अस्कतकाय उणें उणें जाता आसतना ते आमकां नव्यान भरून दिवच्या खातीर भोव पवित्र क्रिस्तांत सोमी आमकां आपणाकच भेटोवन दिता. आनी प्रत्येक जाण मोगाच्या भावानो भयणीनो, ते जिविताची झर ताणें आमकां दिवच्या ताच्या उतरा मुखांतर वाळटा. पवित्र क्रिस्ता तुमी जाणात मोगाचे न्हू, 2 भाग प्रमुख 2 भाग आसात. ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड आनी ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड म्हणटात इंग्लिशान. ब्रेकिंग ऑफ द वर्ड देवाच्या उतराची ती परगटणी सुरवेच्या भागार थंयसर जाता काणिकाच्या मनसोर, आनी काणिका उपरांत ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड कॉन्सक्रायट केल्लो तो उंडो आनी उपरांत उंड्यान आमी भाग घेवन सोम्या ते एकवटचे. मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजून सांगली ती उतरां जो आमच्या वांजेलान 7वा वसव 30 आनी 7वा वळींत कोणी थानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येवन दी आनी पियोवन दी. आनी जो कोण म्हाका सत मानता ताच्या काळजांत तावन वाळच्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या उतरां थंय आमची थान घेवन आमी भोव पवित्र क्रिस्ताक येता आसतना थंयसर मोगाच्या भाव भयणीनो, ती जिविताची झर सोमी आमचे थंय वाळयता. ताचे ते दैवीक उतर तो आमकां दिता आसतना आमच्या मोतीचो काळोख तो काडटा, आमच्या काळजाचो तो काळोख तो काडटा, आमचे भें तो पयस करता, आमच्या मोती खरो तो उजवाड दिता आनी कसले निर्धार आमच्या जिवितांत आमी घेजय हें आमकां तो उगडापें करता. आनी त्या उतरांत मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमकां एक विशेष तराचें बळ सोमी फाव करता. ती जिविताची झर ताच्या उतरा मुखांतर आमकां निरंतरी मेळची ती आमी स्विकार करच्या खातीर, आमी घेवच्या खातीर आमी तयार जावचें भोव गरजेचें जावन आसा. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो, सत सोम्यान म्हाका उगडापें केल्लें ताच्या पवित्र येवकोरिस्तांत आसा दैवीक सक्तेचें एक भंडार. भोव पवित्र येवकोरिस्त दैवीक सक्तेचें एक भंडार जावन आसा. मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवाची सकत विशेष तो सर्स करूंक शकता म्हणून आमी समजता. ताका साध्य म्हणलें कितेंच ना. पूण आमच्या मनशा सैमात मोगाच्या भाव भयणीनो, आमकां हर एक करूंक साध्य ना. कित्याक आमच्या सक्तेक एक बाउंड्री आसा. इतल्यार आमची सकत आखेर जाता, ताच्या सर्तीक आमकां करूं जायना. पूण मोगाच्या भावानो भयणीनो, देवाची सकत आमी आपणायल्या वेळार आमच्या असक्तकायेंत ह्या आमच्या बाउंड्रींत आमी मुक्कोन मुखार वचूंक शकता. एक विशेष दैवीक सक्तेचे भंडार सोम्यान आमकां दिला भोव पवित्र क्रिस्ता मुखांतर. आनी हे मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सकत प्रत्येक जण आपणायता आमच्या सोम्या जेजू थंय भोव पवित्र क्रिस्तांत आमी उंड्या रुपार ताचे थंय
ताका घेवन एकवटलेल्या वेळार तो कॉन्सक्रेट केल्लो उंडो मोगाच्या भावा भयणीनो जेजून आपणाक कुर्सार बेठयलेले ते बलिदान त्या मुखांतर आमचें बलिदान जावन आमी बेठयत आसतना एक विशेष रितीन मोगाचे न्हू थंयसर दैवीक सकत आमचें तें वाळटा आनी ह्या खातीर हर एक मिसाच्या बलिदानांत आमी हजर जाता आसतना खाली उंडो आनी वायन बेठोवंक आमी येवचें न्हय खाली उंडो आनी वायन मात्र आमी बेठयलो जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो ती एक खाली एवकरीस आमकां एक रित्या रिवाज रिच्युअल म्हणटा आमी इंग्लिशान तितल्यारच उरता पूण मोगाच्या भावा भयणीनो त्या उंड्या आनी वायना सोबे जर आमचे जिवीत कशें आसा त्या रितीन आमी बेठयता सोम्यान त्या कुर्सार आपणाक संपूर्ण तरान कशें बापाक ओपून दिलो त्याच रितीन त्या पवित्र एवकरिस्तान त्या उंड्या आनी वायना सोबे आमच्या सोम्या जेजू सोबे आमचें जिवीत आमी केदाळा बेठोवन दिता जावं पुरो आमचें तें आसा अस्कत काय जावं पुरो आमचें तें आसा कितें उणेपण जावं पुरो आमकां कितें आसा बांदपास जावं पुरो आमकां कितें कितें अडचण हर एक मोगाचें आमच्या कुडीची अस्कत काय जावं पुरो ह्या कसलेय मोतेची कितें विराय जावं पुरो ती आमी सोम्याच्या हातान बेठोवन दिता आसतना मोगाचें सोम्या त्या पवित्र उंड्या आनी वायना सोबे बापा बेठयता आसतना मोगाचें न्हू कशें तो उंडो आनी वायन सादे वस्तू ते जेजूच्या कुडींत आनी रक्तान बदलतात देवाच्या सक्तेन त्याच रितीन आमचें जिवीत त्याच दैवीक सक्तेन बदलता मोगाच्या भावा भयणीनो नव्यान एक रुपांतर जाता असेल एक वर्ते अजाप हर एका पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदानांत जेजू आमचे मदें करता आनी हे मोगाच्या भावा भयणीनो अजाप आमचे ती दिसपरते घडा जाय आमी पवित्र एवकरिस्तान भागीदार जाता आसतना आनी हे सोमे आमचे ते करूंक आशेता दैवीक सक्तेचे भंडार आमचे ते निरंतरी वळा जाय ताचे जिविताचे जर ताच्या उतरा मुखांतर आमकां मेळा जाय आनी त्या जिविताच्या जरी थंय आमी सदांच बळवून जाय आनी दैवीक सक्तेन बरोवन आमचें जिवीत आमी मुंद आसून उरत जाय म्हणून सोम्याची आशा जावन आसा आनी ह्या खातीर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी हर एक पटी पवित्र एवकरिस्ताक भाग घेवंक येता आसतना आमी देवाचें उतर पयलेंच वाचून येसाय जेदवा आमी पयलेंच देवाचें उतर वाचून घरांनी आमच्या वाचून येता तवळ पवित्र एवकरिस्तान तें उतर परत वाचता आसतना आमकां आनीकी चड गमान दिवंक आनीकी चड गुंडायेन तें समजून घेवंक अवकाश जाता मात्र न्हय थंयसर देवाचें उतर प्रवचना मुखार जावंक पुरो हेर मागण्या मुखांतर परगट जाता आसतना आमकां थंयसर वर्त्या रितीन आमकांच सोम्याक समर्पण दिवंक अवकाश मेळटा इतले मात्र मोगाच्या भावा भयणीनो पवित्र एवकरिस्तान सोम्या जेजूक आमी आमच्या काळजांत स्विकार केल्ल्या मुखांतर ताचे ते एकवडोचे ते जिवीत कशें जेजून म्हळें हांव दाखवाल तुमी फांटो वाली ते एक जाल्यार मात्र फळ दिवंक शकता नातल्या सकना म्हूण सांगिल्लें तें उतर तें मोगाचें न्हू जेजून सांगिल्लें जेजू ते आमी पवित्र एवकरिस्तान हर एक पडी एकवटता आसतना सत जाता आनी ती दैवीक सगळ सोम्याची कशें वाली तावन फांट्याक सत्व वाळटा ती सोम्याची सकत सोम्याची सत्व आमचे थंय वाळोवंक सोमी कारण जाता पवित्र एवकरिस्तान थंय आनी ह्या खातीर मोगाच्या भावनो भयणीनो हांव विशेश दिन आज तुमचे खातीर मागोवंक आशेता हर एक पोटी पवित्र एवकरिस्तान तुमी भागीदार जाता आसतना तुमचें हर एकल्याचें जिवीत सोम्याक संपूर्ण तरान भेटोवंक सोमी तुमकां ताची कृपा लाभून दी सोमी ताच्या विस्तार आशिर्वादान तुमकां भरून दी भोवपू एवकरिस्ता मुखांतर ती जिविताची जर तुमचे थंय वाळोवन दी आनी दैवीक सक्तेन तुमी दिसपरते भरून हर एका वायटाचेर विघ्नाचेर हर एक तराच्या संवसाराच्या वंदवणेचेर जैत व्हरून सोम्याच्या त्या मोगांत थीर रावोवंक तुमकां हर एकल्यांक फावो जावं दी म्हणून आज हांव विशेश रितीन मागतां एक घडीभर मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे दोळे धांपून आमची सर्व तेसावां आमचे गरजो कितें आसात प्रत्येक जावन भोवपू एवकरिस्त आमी भेटयत आसतना आमचे काळजाचे अत्रे कितें आसात ते आमी सोम्या मुखार दवरया सोम्या जेजू आज आमी आमचें जिवीत तुका नव्यान भेटयत आसतना भोवपू एवकरिस्त थंय आमकां तुवें लाभोवची ती जिविताची जर मात्र न्ही दैवीक सक्तेचें ते भंडार जावन अशें एवकरिस्त आमकां सोमायिस्तांक फळादीक जावन आमी तुजे थंय नव्यान एकवटोवंक तुज्या कृपेचें जिवीत जियोवंक
आमकां तुजो आधार लाभय. जो जियेताय रजवोर चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. दिव्यवाणी